येता आनी आमकां आत्मिकानान दादोशी करता. ह्या खातीर देवाक आमी घालिता. सांगतच आमकां जेजूक सेवंक तयार केल्ल्या आमच्या येजाकांक, सिस्टरांक, टिचरींक, तशेंच ते बिरांतीन वाडयल्ल्या आमच्या आवय बापायक, पोतन मदनेक आनी सर सैर्या खातीर प्रत्येक तरान ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेल्यार आमी मागया. मोगचनो 30 आनी 32 ल्हान भुरगीं पयले फावटी क्रिस्ताक स्विकार करतात. खंडी जावन तांकां व्हरतो संतोश आसा आज. तांच्या आवय बापायक तुमकांय व्हरतो संतोशाचो दीस. आज पयले फावटी आपल्या वडिलां सांगाता आमी तुमचे बराबर सॅक्रिफिसान वांटेली जाता म्हूण सांगून ती भुरगीं समजतात. येदोळ वरेग तुमी मिसा वेळार कुंभार सेवंक येता आसतना तांणी फाटल्यान बसून आसा आसलें. हाचे उपरांत ती तुमचे सांगाता सॅक्रिफिसान वांटेली जातात. हो एक व्हरतो संतोशाचो दीस त्या भुरग्यांक. आनी आमी वडिलांनी फावो ती जबाबदारी तुमी तुमच्या सक्रमेंट स्विकार केल्या वेळार खाण गेली ती पाळोवंक आनी चड तुमकां वडिलांक तांच्या जबाबदारी आसा. आयचो तो संतोश तांच्या जिणयेंत सदांच उरास सारको तो उरोवंक आनी उरास सारको तांणी जियोवंक तांकां तुमी प्रेरण जावंक आसा. हे मोतीन दवरून आमी सर्व हांगा जमलेलीं ह्या भुरग्यां खातीर मागया. तांचो हो संतोशाचो दीस सगळ्या जिणयेंत तो संतोश उरोवन दी म्हूण मागया. आनी बलिदान फावतूर भेटोवचे खातीर आमी असका सैमाचे म्हळ्यार वळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरया. संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो भुरग्यां उसारून सांगता मनाची चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बरें सदां संपाद मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों.
सर्वेश्वर आमच्या मोगाळ बापा, जेजू सगळ्या संवसाराचो सोडवून मनशांचो सोडवणदार आनी मरणांतलो जिवन जालो म्हूण तीर बावरतान आमी सतमानता. ताचे एकल्याच्याच नांवान सुमेस मनशांक पातकाचें बक्षणे आनी सासणीक जिवीत मेळटा म्हूण वळखून सगळ्या संवसारार जेजूचें नांव आनी ताणें जोडलेल्या सोडवणेचें शुभ वर्तमान उतरांनी आनी करण्यांनी परगट करूंक कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचा. धर्मदूतांनी लोकांमध्ये जायत्यो खूण आनी असर्या केली. भावार्थी सगळी एक मेल जावन सलमानच्या मंटपान सांगाता मेळटाली. लोक तांकां भोवसर मानतालो तरी तांच्या मेलान रिगूंक एरकोनी देर घेनातलो. पूण सोम्याचेर सतमानताल्या दादल्या स्त्रियांचो सांको इतलो सडत आयलो. लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यांक व्हांवून हाडटालो आनी पेद्रुतेने पाशा जाता आसतना ताची सावळी कुणी तांच्या मदल्या तोड्यांचेर पडूं म्हणून कटल्यांचेर आनी अंतुल्यांचेर तांकां दवरतालो. जेरुसलेमा भोंवरींच्या शहरांचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी देंवचाराचे उपाद्र भोगतेल्यांक घेवन हारी ती जमा जातालो आनी सक्कडी बरी जातली. देवाचे उतार हे.
उक्तापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव जुवांव तुमचो भाव जेजू क्रिस्ता सोवे तुमच्या संकश्टांनी राजवटकेन आनी सोंसणिकायेन तुमचो सहभाग घेली. देवाचो संदेश हांवें परगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिली. देखून पातमोस नांवाच्या द्वीपाक पावलो. सोम्याच्या दिसा प्रत्येक आत्मो मुजेर देंवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुत्तुरी वाजलेले बरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो. तो म्हणालो, तुका दिसता तें एक पुस्तकांत बरय. कोणाचो ताळो म्हजे लागीं उलयता पळया म्हूण हांव फाटीं घुवलो. तेन्ना म्हाका भांगाराचो 7 दिवटण्यो दिसलो. त्या दिवटण्यां मदें मनशा पुता बरी आसलेलो एकलो म्हाका दिसलो. तो पांयांगळ दगलो नाशिल्लो आनी ताच्या अर्द्या भावारी भांगाराचो पाटो बांदिल्लो. ताका पळयतच हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयां तळा पडलो. तवळ ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर दवरून म्हळें, भिये नाका, हांव आरंभ आनी अंत, हांवच तो जिवन. एक काळार हांव मेल्लो, पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेतां. मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा. देखून तूं दर्शनांनी देखताय त्यो संगती बरय. संगती आतां घडटात त्यो आनी ह्या फुडां घडोवन येतल्यो त्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुवां पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू जीवन जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दापून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोमयाक देखताच शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षिता ती बोगसातालीं, जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बोगसाशिनात. 12 जाणांचो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगात नातुल्लो. आमी सोमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हाताचेर आसले किळ्यांचे गुर्तू हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां दापून आसली तरी
जेजू येवन तांचे मदगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात म्हज्या मुखार हाडून म्हज्या कडवळांत घाल, बेविश्वासी जायनाका, बगा सतमान. तोवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय न्हय, पळयनासतना सतमानता तें कितलें बागी. जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखिल्लीं असर्यां आनीक जायतीं आसात, तीं ह्या पुस्तकांत बरोवंक नात, पूण हांगा बरयल्ल्या असरांचो शेवट होच, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानी जे, अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडी जाय. देवाचें उतर हें वाकली तुका क्रिस्ता. जीवन जेजू थंय म्हज्या मोगाळ भावानो, भयणीनो आनी प्रत्येक जावन पयले फावटी येवकारिस्तांत जेजू काळजान सेवंक अत्रेकच्या सर्व म्हज्या भुरग्यांनो. भुरगीं आयकतात मू म्हाका? आयकतात मू? धवे न्हेसल्लीं, धवे उस्तर घाल्लीं, आयकतात मू? वय, आज तुमी सोबीत दिसतात धवे न्हेसून घालून आयल्यांत तुमी जेजूक येवकारिस्तान सेवूंक आनी ताचे उपरांत जेजू बरी तुमी जावंक अत्रेकतात. तसो येवकारिस्तांतलो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. एक दीस तुमचे बरीच एकलो वा एकलें भुरगो पयल्या कुमगाराक तयारी करतालो आनी तो दोतोनीक वचून आयल्या उपरांत घरा आपल्या बापाय कडेन ताणें विचारलें, डाडा, आमचो जेजू कितलो व्हड आसा? तो व्हडो त्या बापयक कशें आन्सर करचें कळना कितलो व्हड आसा म्हूण. देखून तो ताका एक एग्जाम्पल दिता. थंय जावन एक एरोप्लेन वचून आसलें वयर आनी त्या वेळा बापय तो भुरग्याक धुवेक म्हणटा, अरे वयर पळय, थंयसर तुका दिसता एक एरोप्लेन, वय मू, आमचो जेजूय तितलोच व्हड आसा. आनी त्या भुरग्याक ते एरोप्लेन पळयतना भोव बेजार जालें. कित्याक एरोप्लेन कितलें व्हड दिसता आमकां? हांगाच्यान वयर पळयल्यार सुमार ते एक 2000 फीट वयर आसता वा ताचे की चड. ते आमकां दोळ्यांक भोव ल्हान दिसता. आनी त्या भुरग्याक चिंतलें, आमचो जेजू मस्तो ल्हान जालो म्हणून बेजार जालें. आनी दुसऱ्या दिसा बापय ताका परत एअरपोर्टाक आपोवन व्हरता. आमचो हांगा मँगलोरांत एअरपोर्ट आसा, बाचपे लागसार, थंयसर आपोवन व्हरता आनी थंयसर ताका भितर आपोवन व्हरून परत दाखयता एरोप्लेन वा फ्लायट थंयसर रावून आसलें. आतां पळय, तुवें काल पळयलें तें फ्लायट आतां तुज्या मुखार आसा. भुरगें हजा पावता, इतलें व्हड आसा? काल हांवें म्हज्या दोळ्यांक ल्हान दिसलें, आज व्हड दिसता. आमचो जेजू इतलो व्हड आसा गे म्हणून ताका संतोश पावता. तो व्हडू तो बापय त्या भुरग्याक म्हणटा, आमचो जेजू ल्हान आसा गे व्हड आसा गे म्हणून आमी कळाजे तर आमी दवरच्या अंतरांत वा डिस्टन्सार आसा. तूं जेजूक लागीं जावन पळयताय, लागीं वचून मेळटाय तेन्ना जेजू तुका व्हडलो दिसता. आज तुका एरोप्लेन कशें लागीं जावन येवन पळयता व्हडलें दिसलें. कित्याक तूं जेजूक पयस रावताय, पयस जावन पळयताय, जाल्यार तुकाय जेजू ल्हान त्या एरोप्लेना बरी ल्हान दिसूंक पुरो. मोगाळ भुरग्यांनो, आज तुमी येवकारिस्तान जेजूक सेवतात. येवकारिस्त तुमी आज घेवचो ल्हानसो एक उंड्याचो तो एक कुडको येवकारिस्त. आनी पूण तशें म्हणून जेजू तुमच्या जिवितांत ल्हान उरना. तो जेजू तुमच्या जिवितांत आनीक चड तुमकां जिवितांत व्हड दिसाचे तर आनीक जेजूचो तुमी मुस्तो मोग करीचे तर जेजू तुमच्या जिवितांत मुस्तो बेसांव बांदीचे तर तुमी कालें करूंक जाय. जेजूक लागीं वचूंक जाय, लागीं वचून पळोवंक जाय, लागीं वचून मेळोवंक जाय, जेजूच्या लागीं येवंक जाय. तेन्ना जेजूय तुमच्या जिवितांत व्हडलो जाता आनी तुमकां मुस्तू बेसांवान दिता. तुमची जिवीत ही बरें नंदन जाता. तुमी जेजूक पळयलां गे? पळोवना, कोणी पळोवना. वय, जेजू आमकां मनशा रुपार खंयसरी दिसना. तो मनशा रुपार आयिल्लो ह्या संवसाराक, उपरांत तो मरण जिवान जावन तो सर्गार सोडून गेला. आज तो मनशा रुपार आमकां दिसना, पूण जेजूचें एक रूप आमी पळयचें तर खंयचें रूप आमकां दिसता? जेजूचें रूप आमकां दिसता येवकारिस्तांत त्या उंड्याचें रूप. देखून जेजू आज हजार आसा उंड्या रुपार
त्या उंड्यांत जेजू हजर आसा. एक मनीस जिवो आसाचे तर जिवांत आसाचे तर दोन संगते गरजेच्यो. ताका एक कूड जाय, मांसान भरलेली कूड जाय, आनी दुसऱ्यान त्या कुडींत रगत आसूंक जाय. तेन्ना तो मनीस जिवो आसा, हाच्या कुडींत जिवितांत रगत वाळटा तर तो मनीस जिवो आसा म्हूण जालें. आनी तेच प्रमाणे आज जेजूय जिवो आसा. कसो? ताचें मांस आसा उंड्या रुपार. जेजू निमाणें जेवणार म्हणलें घेयात ही कूड, ही जावन उंडो घेवन जेजून म्हळें ही जावन आसा म्हजें मांस, आनी वायन घेवन जेजून म्हळें हें जावन आसा म्हजें रगत. हांगासर जेजूचें मांसय आसा आनी रगत आसा. म्हणजे जेजूचें संपूर्ण हजरपण त्या उंड्यांत आनी त्या वायनांत आसून आसा. आनी तसो येवकारिस्तांत जेजू तुमच्या काळजांत येता. आनी तिसऱ्यान तुमकां फ्रेंड्स आसात मू सगळ्यांक फ्रेंड्स आसात. मुस्त आसा जावंक पुरो फ्रेंड्स पळय मू. मुस्त आसल्यार तातूंत थोडे तुमकां क्लोज फ्रेंड्स आसात. मुस्त उलोवंक, मुस्त शेअर करूंक, तांचे उठूक वचोवंक थोडे क्लोज फ्रेंड्स. आजय तुमकां आनी एक फ्रेंड मेळटा आसता. तो जावन आसा कोण? जेजू. जेजू आसता तुमचो आनी एक स्पेशल फ्रेंड जाता. जेजू तूं येवकारिस्तां तुमच्या काळजांत येवन स्पेशल फ्रेंड जाता. आनी हो फ्रेंड तुमच्या हेरा फ्रेंडा बरें राग करना. जेजू राग करना, जेजू जोर करना. बघार जेजू केदाळाय तुमचो मोग करता. जेजू केदींकच कोणाय की दूख येयलें ना. म्हाका जेजून हर एकल्यांचो मोग केलो. जेजून हर एकल्यांक आपली काकुळटू ताणें दाखयली. त्या देखून तुमी त्या फ्रेंडाक तुमच्या जेजूक तुमी मेळाची तर कालें करूंक जाय. येवकारिस्ता लागीं येवंक जाय. येवकारिस्त म्हणजे मिसाच्या बलिदानाक तुमी हजर जावंक जाय. थंयसर मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमचो जेजू हांगासर येवकारिस्तान हजर जाता. आनी तो येवकारिस्त तुमी तुमच्या काळजांत तुमी सेवल्यार तो जेजू तो फ्रेंड तुमचो तुमचे सांगात आसता. आनी दुसऱ्यान त्या फ्रेंडान तुमकां मुस्तू मेसेज धाडल्यात. मुस्तू मेसेज आसात जेजूच्यो तुमकां आज. तो मेसेज खंय मेळटात? पवित्र पुस्तकांत आसता. तुमकां पवित्र पुस्तक दितात. त्या पवित्र पुस्तकांत जेजून तुमकां मुस्तू मेसेजीस धाडल्यात तुमच्या फ्रेंड्सान. तो तुमी वाचूंक जाय. तुमचो फ्रेंड तुमचो जेजू आसता कितें तुमचे लागीं उलयता, कितें सांगता तें सकड पवित्र पुस्तकांत आसा. देखून व्हडांनी आवय बापायनी तुमच्या भुरग्यांक दिसपडतें जेजूचो मोग करूंक शिकायचे तर तांकां हातांत पवित्र पुस्तक दिवंक जाय. आनी त्या मुखांतर तांणी दिसान दीस तो वाचल्या वरवीं तीं भुरगीं जेजूच्या मोगांत वाडटात, जेजूच्या संबंदांतय वाडटात आनी जेजूचो मोगांत तीं उरतात. आनी आज तुमचो फ्रेंड जेजू तुमकां एक बरें गिफ्ट दिता. तुमकां तुमचे फ्रेंड्सां तुमकां गिफ्ट दितात मू. तुमच्या बर्थडेक वा स्पेशल दिसाक तुमकां गिफ्ट दितात. आज जेजूय तुमकां एक गिफ्ट दिता. तें गिफ्ट जावन आसा येवकारिस्त. म्हणजे आपलेंच मांस आनी रगत जेजू तुमकां आज दिता. देखून जो आमच्या वांजेलांत आमी आयकता अध्याय 56 जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय हांव आसा आनी तो म्हजे थंय जियेता. देखून येवकारिस्त आमकां एकच वाट आसची. जेजू थंय आमी जियोंक. देखून जेजू थंय तुमच्या फ्रेंडा लागीं तुमी जियेचे तर तुमचो जेजू तुमच्या लागींच आसाचे तर येवकारिस्त मात वाट. देखून कितले चड तुमी येवकारिस्त सेवतात तितले चड तुमी जेजू थंय जियेतात. देखून कार्लो आकोतीस भाग्यवंत कार्लो आकोतीस भोव ल्हान प्रायर सांत जाल्लो आनी त्या सांतान म्हणली उतरां आसात. द मोर यू रिसीव वा ईट Jesus, you will become, more you receive Eucharist, you will become like Jesus. म्हणजे कितले चड तुमी येवकारिस्त सेवतात तितले चड तुमी जेजू बरी जातात. देखून येवकारिस्ता लागीं येया. दिसपडते मिसाक येया. मिसाक सदां येवंक जायना तरी हप्त्यांत एक पोटे म्हणी व्हडा उर्बेन तुमी मिसाच्या बलिदानाक येवन तुमच्या फ्रेंडाक तुमच्या जेजूक तुमी सेवन तुमचे सांगाता ताका काणगोवन वेचें. आनी दिसपडतें तुमच्या फ्रेंडा लागीं तुमी उलोवंक आसा. जेजू लागीं तुमी उलोवंक आसा. आनी दोळसो सांगलें जेजू लागीं उलयचें तर आमकां आसची एकच वाट. तें जावन आसा देवाचें उतर पवित्र पुस्तक. तें एक बळवंत आमकां हातेर. तातूंत पवित्र पुस्तकाचें हर एक वाक्य तुमी वाचूंक जाय. देखून पवित्र पुस्तकांत जेजूचीं उतरां आसात. शांती तुमकां. आयच्या वांचलांत आमी आयकलें शांती तुमकां म्हणटा जेजू. घडये घडये जेजू म्हणटा हांव तुजो मोग करतां. आनी जेजून आमचो मोग करून दाखयला. आनी जेजू म्हणटा परत पवित्र पुस्तकान भिये नाकात हांव तुजे सांगाता आसा. 365 टायम्स जेजू म्हणटा भिये नाकात. आनी जेजून पवित्र पुस्तकान जायतीं उतरां आसात. जेजून म्हणली हांव तुजो मोग करतां.
देखून कितले चड जेजू देवाचे उतार तुमी वाचतात, देवाच्या प्रेरणांत देवाच्या मजतीन तुमी जियोंक शकतात. आनी तुमच्या फ्रेंडा सांगाता कितें म्हणी तुमी राग केल्यार कान म्हणटात, तुमी काळे म्हणी लढाई जाल्यार तुमच्या फ्रेंडा मदें काळे म्हणटात, सॉरी म्हणटात. वयमू कित्याक सॉरी म्हणचें? ते फ्रेंडशीप तुमकां ब्रेक करूंक नाका. बगार सडीत आनी सडी तुमच्या फ्रेंडांत तुमच्या फ्रेंडशिपांत तुमी आनीक डीप जावंक जाय. वयमू तेच प्रमाणे जेजू लागीं तुमी जावंक पुरो ल्हान ल्हान पातकां करतात. जावंक पुरो तुमच्या पातका वरवीं तुमचे फ्रेंडशिपांत जेजू ते आनी तुमचे मदें एका रितीचो वेगळाचार पडटा. त्या वेळार तुमी जेजूक सॉरी म्हणूंक जाय. आनी तें सॉरी कशें म्हणचें तें जावन आसा कन्फेशन्स, म्हणजे प्रायश्चिताचो साक्रामेंत. देखून केन्ना तुमी तुमच्या फ्रेंडा लागीं वा जेजू लागीं पातकान पडतात, चुकतात, तुमचो संबंद पयस जाता, त्या वेळार तुमी परत जेजू लागीं येवंक जाय, ताका सॉरी म्हणूंक जाय. आनी तें म्हणचें तुमी प्रायश्चिताच्या साक्रामेंतांत तुमी वचून तुमी कुमसार जाल्यार प्रायश्चिताचो साक्रामेंत जोडल्यार तुमी परत नितळ जातात. देखून देवाचें उतर तुमकां सकत दिता आनी येवकारिस्त तुमकां पोशण दिता आनी प्रायश्चिताचो साक्रामेंत तुमकां तुमचें काळीज तुमची जिवी नितळ करता. आज तुमी धोबें उस्तूर घालून आयल्यात, भोव सोबीत दिसतात. देखून आज तो तुमची जिवीत मोरा पर्यंत सोबीत उरोवंक जाय, नितळ उरोवंक जाय आनी पवित्र उरोवंक जाय. त्या देखून ह्यो 3 संगती तुमी करूंका, देवाचें उतर वाचूंका, हाचे उपरांत येवकारिस्त सेवूंका दीस पडतें, आनी तिसऱ्यान प्रायश्चिताचो साक्रामेंत सेवल्यार तुमी जेजू बरी सदांच जातात. आनी निमाणें जावन तुमी आज येवकारिस्त सेवतात, सेवल्या उपरांत तो येवकारिस्त तुमचे लागींच दवरूंक न्हय. बघा तुमची जिवीत तुमी वांटूंक आसा. निमण्या प्रेसारा दिसा जेजून हातान उंडो घेतलो, हाचे उपरांत कितें केलें? जेजून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक वांटलो. आमी म्हणयत टेकन, ब्रोकन अँड गिवन. तातूंत तुमकां काण गेलां, तुमच्या आवय बापायन हातान काण गेलां ल्हान आसतना, यू आर टेकन. हाचे उपरांत तुमकां मोडलां, तुमकां आज बरी दोतोन शिकयल्या टिचरांनी आनी तुमी बरें प्रिपेर जाल्यात, आनीक तुमी जिवीतान भावार्थान वाडोवंक आसा, बरी जिणी जियोंक आसा, तुमकांच तुमी मोडोवंक आसा. आनी निमाणें गिवन म्हणजे जेजून वांटून आपणाची कूड हेरांक वांटली. देखून आसतना तुमच्या जिवितांत जाल्लो तो संतोश, ते बरेपण, तो जेजू क्रिस्ताची ती वळख तुमी हेरांक दिवंक आसा. जावंक पड तुमी इस्काळांत आसतना तुमी बरीं भुरगीं जावन बरीं उतरां उलोवचें, बऱ्यो सवयो वडिलांक मान दिवचें, ह्या मुखांतर तुमी जेजूचो मोग हेरांक ते वांटतात. त्या देखून येवकारिस्त सेवल्यार मात पावना, तो तुमी हेरांक वांटूंका, तातूंत दौडतो संतोश आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी पास्कोंचो दुसरो आयतार संभ्रमत आसतना आयच्या दिसा जेजू परत आपल्या शिसांक भेटचें तें घडीत आज आमी वाचलें. आनी प्रत्येक जावन थंयसर आज आमकां एक उल्लेख आसा सांत थोमासा विशयन. सांत थोमास तो जेजूक सतमानूंक तो फाटीं सरलो, दुबावलो, पूण ताच्या लागीं एक अत्रेक आसलो, आपणे सोम्याक आपडोवंक जाय, सोम्याच्या त्या कडवळांत हांवें हात घालूंक जाय. आनी तेन्ना मात्र म्हजेर फातयेनी म्हाका जेजूचेर येताली. आनी त्याच व्हडा उर्बेन त्या अत्रेगान आसलो आनी त्या अत्रेगान जेजूक तो मेळटा, ताचो दुबाव नपयस जाता आनी ताचे थंय देवाची जेजूची काकुल्त वाळटा. तो जेजूक सतमानता आनी जेजूची सगळी वळख सगळ्या संवसाराक पासरता. देखून आज तुमी भुरग्यांनी सांत थोमास बरें अत्रे घेवंक जाय, म्हाकाय जेजूक आपडूंक जाय, म्हाकाय जेजूक पळोवंक जाय, म्हाकाय जेजूक येवकारिस्तान सेवंक जाय. सांत थोमासा बरी तोय हटांत रावलो. सांत थोमासी आपणे जेजूक हात लायल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. देखून आमी त्याच उर्बेन जेजू लागीं येवंक जाय. थोमास जेजू लागीं गेलो, ताका आपडलें. पूण आज तुमी जेजूक आपडूंक जाय, जेजूच्या लागीं येवंक जाय, त्याच जेजूक तुमी येवकारिस्तान सेवंक जाय. आनी निमाणें जावन आज आमी काकुल्तीचो देवी काकुल्तीचो आयतार आचरण करता. जेजूची काकुल्त अपरिमीत. विलापाचो ग्रंथ पुस्तक थंयसर अध्याय 3 आमी पळयल्यार थंयसर आसा, देवाच्या मोगाक अंत ना आनी ताची काकुल्त अपरिमीत, ती अंत नातली. देखून जेजू लागीं कोणू हर एकल्या मनशाक आयल्याक जेजून काकुल्त दाखयली. आज तसो जेजू आमकां हर एकल्यांक काकुल्त दिता, मात्र न्हय, आमी काकुल्तीची व्यक्ती जावंक आमकां आपोवणें दिता. जेजून म्हणलें उतरां, म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. तर आमी हर एकलीं दयाळ्याची व्यक्ती जावया. जेजूची काकुल्त आमकां हर एकल्यांक जायती मेळटा, कुमसाराच्या साक्रामेंतांत ती जायती मेळटा. आमच्या पातकां वरवीं चड जेजूची काकुल्त विस्तार आसा. देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा, देवाक बोगसूंक पुरो जायना. पागार हांवें आनी तुमी जेजूची
ती काकूल तूं जोडोवंक आमी पुरासान दाखयता म्हणटा. देखून जायते पटी आमी कुमसार जावंक पुरासान दाखयता कित्याक जावचें वर्सांत एक पटी जाल्यार पुरो न्हय म्हणून ना. पूण देवाक कितेंच बोगसून पुरो जायना. ती जावन आसा जेजूची काकूलतो. त्या देखून आज जेजूची काकूलतो आमी जोडया. जेजूची काकूलतो आज ह्या भुरग्यांचेरी जेजू आपली काकूलतो वतलो आनी त्या मुखार आमी हर एकली काकूलतेची दयाळायेची संतोषाची व्यक्ती जावन जियोवया. आनी तुमी सर भुरग्यांनी जेजूक सेवन जेजू बरी दयाळायेची मोवाळायेची संतोषाची भुरगीं जावन जियोवच्याक तसो येवकरो जेजू तुमकां आज प्रेरण दिवन दी गटाय दिवन दी म्हूण आमी मागया. आमेन. उबे रावया. आमच्या बोवार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंतान देवाक सर्वपुत्र बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याक सुद्धा आमच्या सुन्या जो पवित्रत्म्या गर्भेत संभरलो आमकां मरियतावन जल्मलो पोंच पिलातान ताणें कश्ट सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताणें निखिल्लो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार सरलो सर्वपुत्र देवाच्या वरच्या बसला तेतावन जिवांनी मेल्ल्यांची मुक्ती करून घेतलो सद्मंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक वैद सभे भक्तांचे एकतात पातकांचे बक्षाणे कुडीचे जिवाणपण ससनाचे जिवीत. आमेन. या साक्रिफिसाच्या वेदी भोंवतणी जमलेले आमी आमची मागणी सर्गींच्या बापा मुखार उबारया. तुझे मिसांव सोलून वरच्या आमच्या पाप सैबाक बिस्पांक याजकांक धर्मीक भाव भयण्यांक आनी सर्व लोकांक जेजू ससनीक जिविताची करी वाट मुडले परगट करूंक धैर्य आनी कृपा दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मगणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी लोकांच्या उदरगते खातीर निस्वार्थपणे करूंक जाणवे दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमकां हर एकल्यांक जेजून ससनीक जिविताचे वाटेन चलूंक आपोवणे दिला. आमी क्रिस्ती मौलांचे जिणेद्वारी हे आपोवणे खरेपणी जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध पिढेक ओळख जावन कश्टांच्या सहपिडेस्तां तांची पिडा सोसूंक जायती कृपा आनी कश्टा वेला फावो ती बोजोवन हेरांतान लाभाशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर युवाजनांनी तांचो बरो फुडार आनी जेजू क्रिस्ताचे खरे पाटलाव दरी जावन जिवंक वर्ती आतुराय आनी असक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताचो सक्रामेंत घेवंक आमकां तयाराय करूंक कुमक केल्ल्या शिक्षकांक आवय बापायंक आनी इतरांक सदांच बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या आवय बापायन एवकरिस्ताचो महत्व समजून तो तांच्या जिणेन त्रुता करून आमकां एवकरिस्तांतय उत्तेजीत करूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आज एवकरिस्ताचो साक्रामेंत घेवंक तयार जाल्ल्या आमकां तुज्या नेणट्या भुरग्यांक जाणवाय आनी बऱ्याशे गुणांनी वाडोवंक कृपा लाभे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मिसांव वावर खर्च्या सर्व मिशनरींक सांबाळ तांच्या त्या वावरा वरवीं क्रिस्ताचो मोग तेंच्या लोकांतय वालोवन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या पवित्र बलिदानान येवकरिस्ताचो सन्मान आत्यासूंक आमचे संगी हजाराचे सर याजकान तुज्या कृपेन देण्यानी भर जेजू क्रिस्ताचे मिसाळ फळादीकपणे
करूंक लोकांतावन भरपूर सहकार लाभू दी म्हूण मागता आमचे मागणे आहे आमच्या खासगी रद्या खातीर मोगाच्या मनशां खातीर मागया. सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा, आमची मागणी आमी तुजे मुखार हाडल्या ती तूं स्विकार कर. तुज्या कृपेदेण्याने आमकां बरो म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. तुझ्या
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. ते तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक निमेत आमच्या नेमक्या पैसवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या महिमेवंत बापा, आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचें बलिदान आमी तुका भक्तीन समर्पिता. जशें आमी ताच्या हाता पांयां कडवळाच्या महिमेवंत गाय ह्या बलिदानांत भवार्थान दिनवाशी काळजान वंदिता, तशें तुवें तेंच गाय मैपसान पळय आनी आमच्या सुडुंदराची वळख आनी आमच्या गांवच्या आनी पृथ्वेच्या सुमेश मनशांक पावय म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो, पूण अदीक करून ये उत्तम काळा तुजे मायमेची कीर्ती आनी वाकाणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बाली, तो सुदुलोब निरापराधी मेंढरो संसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळ बार निरंतरे गायता तुजे मोकार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतो सो गुड परगटुया. तुझ्या
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता वो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडन रगा सेवतल्या आमास मेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पोरा की प्रितुमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा आनी भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें बसजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आवकार मर्या देवाचे मे सांगाती तिसो पती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दमदत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगतांत तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तै पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन संगता मेळून म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्वार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जे त्या राज चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेका शांती दिवया सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे जडटी आनी ख्यास थाडीन आसा पूण जे काकुळतेन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकेने वखाद दिवं पळया जेजू क्रिस्तावाची शेळी आमचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपयली आमी ती सर्व सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
काळीज मुझे आशेव नासा काळीज मुझे लालेव नासा ये जेजू सेमच्याक तुका ये वेगी भुगतां येण्यान तुझ्या
आमच्या काळजांत जेजू आसा. पयले फावटी काळजांत जेजूक सेवली आमची भुरगीं आज संतोशान आसात. जेजूक ती अर्घां दिवच्या खातीर ती अत्रेगांवन आसात. आतां पयले फावटी काळजांत सेवली जेजूक सेवली भुरगीं मुखार येतात आनी जेजूक अर्घां दितात. आमची जबाब अर्घां तुका सोम्या जेजू. अर्घां मागणी आसची भुरगीं सगळीं मुखार येयात. काळजान थुंड्या आनी वायना रुपी आयल्या जेजू चकुडी रक्तान आमकां पोसून तुजी घटाय दिवच्या जेजू तुका आमी अर्घां दिताव. जबाब अर्घां तुमकां सोम्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. ह्या वर्त्या दिसाक आमकां तारबेत केल्ल्या सर्व याजकां खातीर, धर्म भोयणीं खातीर आनी शिक्षकी खातीर जेजू आमी तुका अर्घां दिताव. अर्घां तुका सोम्या जेजू. तुजे उतर वचून नियाल त्या प्रमाणे जिवन आदार दिवचे जेजू ताका आमी अर्घां दिता. अर्घां तुका सोम्या जेजू. प्राचिताच्या संस्कारा मुखांत्र आमची पदकां बक्षिल्ल्या जेजू तुका आमी अर्घां दिता. अर्घां तुका सोम्या जेजू. जेजू तूं जिविताचो दातार आमचे वडिलां मुखांत्र बरेपण कर आमकां विविध देण्यांनी बरोवंक खातीर जेजू तुका आमी अर्घां दिता. अर्घां तुका सोम्या जेजू. तुज्या पुनर्जीवन वरवीं आमकां पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दिल्ल्या जेजूक तुका आमी अर्घां दिता. अर्घां तुका सोम्या जेजू. आमकां सर वायटा विघ्नारांतले रखला खातीर जेजू तुका आमी अर्घां दिता. अर्घां तुका सोम्या जेजू. आमकां बरे फिरगस कुटुंबां दिव बावर्तांत वाडोवंक आदर दिल्ल्या जेजू तुका आमी अर्घां दिता. अर्घां तुका सोम्या जेजू. आयचो हो वर्तो दीस आमकां फावो कर. युकरिस्ता तावन आत्मीक जिविताचे कान दिल्ल्या जेजू तुका आमी अर्घां दिता. अर्घां तुका सोम्या जेजू. आमकां जिविताचे देणे दिल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्घां दिता. अर्घां तुका सोम्या जेजू. बऱ्या क्रिस्तांव कुटुंबान जल्म दिल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्घां दिता. वडील अर्घां तुका सोम्या जेजू. वडिलांक हांव तुजो मोग बगोवंक फावो केल्ले खातीर जेजू तुका आमी अर्घां दिता. अर्घां तुका सोम्या जेजू. आमकां पवित्र आत्म्याचे देणे दिवन आमच्या वर्त मोग केल्या जेजू तुका आमी अर्घां दिता. अर्घां तुका सोम्या जेजू. पवित्र कुंगाराचो साक्रामेंत घडोवन आमच्या संगाता रावतान बसयल्ल्या जेजू तुका आमी अर्घां दिता. अर्घां तुका सोम्या जेजू. आमच्या सलवासावां खातीर कुडसार मेला जेजू तुका आमी अर्घां दिता. अर्घां तुका सोम्या जेजू. आमकां बरी भलायकी दिवन तुज्या मोगान भरले खातीर जेजू तुका आमी अर्घां दिता. अर्घां तुका सोम्या जेजू. बरें जेवण फावो केल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्घां दिता. अर्घां तुका सोम्या जेजू. तुवें आमकां बरे इस्काल बरी शिक्षक शिक्षकी
दिल्ले खातीर जेजू तुका आमी अर्गान दिताव. अर्गां तुका सुमया जेजू. सर्व भुरग्यांनी सांगाता मेळून जेजूक अर्गां दिली. जेजू आमच्या काळजात आसा. जेजूक आमी अर्गां दिवया. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजान. उबे रावया. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा जिव्या देवा, पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतला. ह्या संस्कारावरील तीर जाल्लें नवें जिवीत आमचे भितर निरंतरी वाडत वचो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आज आमच्या फिरगेजीच्या 32 भुरग्यांनी पयले फावटी कुमगार सेवला आनी आमचे संगी पवित्र बलिदानांत वांटेली जावंक ती आतां अर्ह जाल्यान तांकां आमी सुभाशय पडयता. सोमारा दीस 25 तारखेर सा मार्क वांजेलिसाचें फेस्त. येवचो म्हयनो मे म्हयनो मुरयेक समर्पण दिल्लो म्हयनो जावन आसा. दिसपट्टें तेर्साचें भक्तीपण करून मुरये मायेक आमी मान करया. भुरग्यांक रजेचे दीस जाले वरवीं भुरग्यांक दिसपट्टें मिसाक धाडूंक वडिलांनी प्रयत्न करचें. मे म्हयन्यांत पयल्या मिसा उपरांत मुरयेचें नवें नासतलें. आमचो सहायक विगार मानदीक बाब अश्विन क्रास्ता वर्ग जावन वेचा ह्या संदर्भार गवळी बापांनी तांकां सांत जुसे कामेलीची फिरगस वामनजोर हांगासर सहायक विगार जावन नेमक केला. ते मेयाच्या 17 तारखेर थंयसर वयतले. एप्रिलाच्या 20 आनी 8 तारखेर ब्रेस्तारा मंगळूर दिएसीसच्या 5 जाणां देवकारांक रुजाय कथेद्रलांत याजकी दिक्षा आसतली. तांचे पासत मागोवंक उडास दवरया. म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा संजेच्या मिसा उपरांत 5 वरांच्या मिसा उपरांत आराधन आसतलें. करस्माचें कावरां लंटन कावर्स ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखे भितर फिरगस दफ्तराक पावीत करचें. इगर्जेच्या पेंटींग आनी रिपेर वर्क्साक आयिल्लें दान. कद्री टॉलगेट एका दानीन 7,000 रुपये. शोबाग तिसरो वाडो एका दानीन 5,000 रुपये. कद्री तिसरो वाडो एका दानीन 5,000 रुपये. बिंदुरवेल दुसऱ्या वाड्याच्या एका दानीन 5,000 रुपये. शोबाग चवथ्या वाड्याच्या एका दानीन 10,000 रुपये. तारे तोटा वाड्याच्या एका दानीन 6,000 रुपये. नॉर्थ कद्री सेकंड थंयच्या एका दानीन 5,000 रुपये. दान दिल्या सुमेशांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांचेर देवाचे विस्नार आशिर्वादां आमी मागोवंक उडास दवरया. फिरगेजेंत ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्यो जमाती थोड्या वाड्यांनी चलतात. सकट वाड्यांनी आरंभ करूंक प्रयत्न करूंक हांव विनंती करतां. गुरकारांनी तशेंच प्रतिनिधींनी ह्या बाबतीन ते कशें समजून घेवन वाड्याच्यो जमाती आरंभ करूंक प्रयत्न करचें. निमाण्या ब्रेस्तारा जमा जाल्लें दान प्रीस्ट एड फंड हाका दान दिलां. 93,585 रुपये 93,585. निमाण्या शुक्रारा दीस जमा जाल्लें दान होली लँडाच्या मेंटेनन्साक तें वेता. 1,43,755 रुपये 1,48,755. भगवंत हप्त्यांत आयिल्ले मुर्दोम 82,200 रुपीज 85,200. पास्का फेस्ता दिसा जमा जाल्लें दान 1,15,520 1,15,520. येवच्या आयताराचें
मिसावेळा जमोजूचें दान आफ्रिकांच्या मिसावांक वेतलें. दान दिल्ल्या सुमेस्तांक तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज फिरगजेचो दबाजो दीस 32 भुरग्यांनी पयलो कुमगार सेवलो आनी ह्या सुंदरच्या दिसाक ह्या पयल्या कुमगाराक भुरग्यांक तयार करूंक आनी सर्व तयारी केल्ल्या मानदीक बाब अश्विन क्रास्ता सहायक विगार तांकां म्हजे नांवी आनी सर्व भुरग्यांच्या नांवी आनी वडिलांच्या नांवी आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांचे संगी वावुरला सहायक विगार फादर रॉन्सन पिंटो तांकांय आमच्या सुमेसांच्या नांवी देव बरें करूं. भुरग्यांक पयल्या कुमगार दोतोन शिकयल्या आनी लिथुर्जीक तयार केल्ल्या टिचरींक सिस्टरांक देव बरें करूं. पयल्या कुमगाराची लिथुर्जी अर्थाबरीत करूंक गायन मंडळीन वावर केला. कॉयर मास्टर ऑज डिसोजा आनी भुरग्यांच्या कॉयराच्या सर संद्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. भुरग्यांच्या दोतोरणे वेळार तांकां स्नॅक्स आनी दिल्ल्या सुमेसांक तुमच्या बऱ्या मनाक आनी भुरग्यांच्या मोगाक देव बरें करूं. भुरग्यांच्या वडिलांक तुमी दिल्ल्या सहकाराक भुरग्यांक थोडोच तेंप दोतोन शिकोवंक अवकाश मेळ्ळो. तोय भोव कश्टांनी हरशींचे बरी न्हय. एप्रील म्हयन्यांत 1 तारीख जावन 20 तारीख म्हणसर भुरग्यांक दोतोन सकाळीं 9 तावन 12 म्हणसर आसताली. आतां 12:30 आमी तुमचेर घाला वडिलांचेर. हेदोळ कितें शिकोनात तें आनकी इल्लें शिकया आनी कितें तें शिकल्यांत तें मुंदरसून व्हरोंक तांकां उत्तेजन दिया. प्रत्येक जावन घरांत तेर्स आमोरी गुता सांगून तुमकां तेर्स आनी आमोरी म्हळ्यार म्हणून भुरग्यांक गुतून जाल्यार तें सांगा. आनी धाकटी आमोरी व्हडली आमोरी न्हय आमोरी आनी तेर्स तांचे कडल्यान शिकोवंक तांकां उत्तेजन दिया. आनी तशेंच येवकरिस्तातें तांकां मोगान वाडोवंक तुमी कितल्या मोगान येवकरिस्तातें आसात ताच्या चड मोगान तांणी वाडोवंक तांकां आदार आनी गायडन्स तुमी दिवंक हांव विनंती करता. तुमी ह्या वेळार दाखयल्या सर तुमच्या खराक देव बरें करूं. आनी तुमकां पयले बडे जेजूक सेविल्ल्या सकट भुरग्यांक जेजूक सेवला मग तुमी जेजू आयला मग तुमचे भितर खंय भितर गे आं आसूं दी. कितले दीस ताका दवरतात? हाऊ मेनी डेज यू विल कीप जीजस इन युअर हार्ट? 1 डे? ऑलवेज अखेर पर्यंत? एवरी डे? ओके वेरी गुड. ऑल से द सेम थिंग? सकट भुरगीं तशेंच म्हणटात गे पळय मो जेजूक पंदराबान सांगला तुमचो आनी एक इश्ट जालो तो तुमचे सांगत आसा जाय म्हणून तो सकटांच्या मोगाचो इश्ट तुमचो जाय जंय. तुमकां हांव शुभाशय पठयतां. कंग्रॅच्युलेशन्स. आनी तशेंच तुमचे मुखल्या जिवनांत हो संतोश सदांच आसूं दी म्हूण मागता. देव बरें करूं. आतां वडिलांच्या तर्फेन भुरग्यांक बरें मागोवंक आनी धन्यवादाची उतरां पाठोवंक मुखार येवंक वडिलांक हांव आपणे दितां. देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तां. आज पयलो कुमगार घेतिल्ल्या सर्व म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांक तशेंच वडिलांक उल्हास पाठयतां. हांव आयचें हें कार्य सुफळ जावंक कारण जाल्ल्या सर्वांचो तुमच्या भुरग्यांच्या आनी वडिलांच्या तर्फेन उपकार बावडूंक हांगासर उबी आसा. पयल्या सुवातेर अर्गां आनी होगळाप दिवंक फावो धन्य देवाक हो बागी दीस आमच्या सर्वांच्या जिणेंत फावो केल्ल्या खातीर. तशेंच भुरग्यांक दोतोनीच्या दिसांनी आनी आज पर्यंत सर्व वायट विघ्नांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर आनी ताच्या कुरपे बेसावांनी आमकां सोमेस्तांक बरयल्ल्या खातीर. हांव उपकार आठयतां आमच्या विगार बापांचो, मानादीक बाप विन्सेंट मोतेरो हांचो,
हो पयलो कुंभाराचो संभ्रम आसा करूंक आमकां अवकाश करून दिल्ल्या खातीर तशेंच हो संभ्रम बऱ्या रितीन जावंक जायतली मिनत तांणी काडल्या. फादर, तुमकां देव बरें करूं. उपकार बावुरता ह्या कुंभाराचो रुवारी जावन आसच्या मानादीक बाप आश्विन लॉरेन्स क्रास्ता हांचो. भुरग्यां सांगाता तांचें मेतेरपण बारीस मोवाळायेचें. तशेंच वडिलांक सारकें मार्गदर्शन दिवन सगळें कार्य वर्त्या जबाबदारेन आनी शिस्तीन तांणी मानून हाडलां. तांणी काडिल्ल्या ह्या मिनतेक फादर तुमकां सर्व भुरग्यां आनी वडिलां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. सांगातच उपकार आटयता सहाय्यक विगार बाप रोहनसन पिंटो हांचो. भुरग्यांक तरबेती दिवंक आनी कुमसाराक तयार करूंक कुमो केल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. तशेंच ह्या दिसांनी आमकां वस्ते याजाक जावन सेवा दिवन आसात मानादीक बाप वॉल्टर डिमेल्लो. फादर तुमकांय देव बरें करूं. आज मिसाच्या बलिदाना वेळार सहा बेटवणीकर आमच्या भुरग्यां पासून मागुल्ल्या सर्व सैरा पाद्र्यापांक आनी धार्मीक भयणीक तुमकांय देव बरें करूं. पयल्या कुंभाराक भुरग्यांक तरबेती दिवंक आनी दोतोन शिकोवंक वावुरलीं जावन आसात टिचर जेसिंता आनी सिस्टर क्लाउडिया. तुमकां प्रत्येक मान फावो. आमच्या भुरग्यांक मोगान आनी अर्थभरीत रितीन सर्व मागणी तुमी शिकयल्यान. भुरग्यांक जतनेन आनी मोगान सांबाळून व्हेलां. तुमच्या ह्या मोगाक आनी निस्वार्थी सेवेक आमी सदांच आभारी जावन आसां आनी तुमच्या ह्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा. आपल्या मधुर ताळ्यान आयचे लितुर्ची जिवाळ करूंक कुमो केल्ल्या गायन मंडळीच्या सर्व सांद्यांक तशेंच तांकां तरबेती आनी मार्गदर्शन दिल्ल्या मानेस ऑस्वॉल्ड हांकां देव बरें करूं. इगर्जेच्या दफ्तरान सेवा दिवच्या सर्वांक आनी मिर्नियामाक देव बरें करूं. आयच्या दिसाच्या लितुर्चेची फोटोग्राफी केल्ल्या फोटोग्राफर्स तुमकांय देव बरें करूं. आयचें कार्य प्रसारण करूंक वावुरलीं जावन आसात आमचेच फिरगजेची मिडिया कमिटी. तुमकांय देव बरें करूं. आमच्या फिरगजीचो उपाध्यक्ष मानेस स्टीवन पिंटो, कार्यदर्शी मानेस 3 मेविस रॉड्रिगस हांकां सगळ्या फिरगज कुटुंबांक प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भुरग्यां पासून मागल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. आखरेक हांगासर आंजा सारकें न्हेसोवन आमची भुरगीं भोव सुबीत दिसतात. भुरग्यांनो, तुमकां सर्व बरें मागता. तशेंच देवाची विंसणार आशिर्वादां तुमचेर मागता. हो दीस अर्थभरीत रितीन मानून हाडूंक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांक आनी म्हाका हो अवकाश करून दिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक उपकार बावुरता आनी देव बरें करूं म्हणून म्हजी ही उतरां आखेर करता. सर्वांकी देव बरें करूं. आमचे संगत आसात मनादीक बाप आयवन डे सिल्वा एसपीडी मेळाचे ते त्रिपुरातून बारी पयस जावन आयल्यात. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आमी सर्वांनी उबीच रावचें. आतां पयल्यान आमकां भुरग्यांक कुमोक केल्ल्या शिक्षकांक आमी एक ल्हानसो मान दिवन तांकां आमी काणीक दिताल्यो. उपरांत कोंताचेर आनी बेंतिणेचेर आशिर्वाद भुरग्यांनी लायनाक येवचें. वडिलांनी तांकां कोंत आनी बेंतीन घाल न्हेसोवचें. उपरांत आमचो विकार बाप भुरग्यांक सर्टिफिकेट आनी बायबल दिवन तांकां उल्हास पेटयतात. उल्हासाचें हांगासर आमी गीत गायता. ताच्या उपरांत भुरग्यांक आनी वडिलांक हांगासर भायर वता आसतना स्नॅक्साचें
कावस बॉक्स आसात ते घेवचे. कोणाक फोटो आनी काडूंक मौन आसा तसल्यांनी हांगासर फोटो काडूंक अवकाश आसतलो. आतां हांव मुखार आपयतां आमच्या दोतोनीच्या टिचर्सांक. मानेस्तीन जसिंता आमची टिचर तिने मुखार येवचें. तशेंच सिस्टर क्लॉडिया ती ब्रिजितायन मेळाची फाटल्या 10 दिसांनी आनी आमच्या हरियाच्या भुरग्यांच्या दोतोनीच्या दिसांनी ती कुमोकन आसात. विकार बापान तावन तांणी एक ल्हानशी काणीक काणी घेवचे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. आतां कोंतांचेर आनी भिंतींचेर आशिर्वाद. बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. सर्गेंच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचो पास्कोंचो गुटूक भक्तीन आनी भावार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलाय. भाग्य तूं माये संगी तुज्या पुताचे कश्ट मोर्ण आनी जिवनपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्याक ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर तशेंच बेंतिनीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी हे आमचे यात्रेक पयन सोंपोवन सर्गेर राजाक येवंक तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पयलें भुरग्यांनी एक एक लायन करन एकाच लायनीर कोंत आनी बेंतीन घेवचें. उपरांत तांच्या जाग्याक वचून बसचें. ताचे उपरांत आमी तुमकां सर्टिफिकेट आनी बायबल दिताले. ताचे उपरांत हर एका भुरग्या सांगात आमी ग्रूप फोटो काडटले. ह्या वेळार आमी मोरयेचें गीत गावया. तुझी आमी गीतां गाऊं हसितां दिन वाचतां हांव बरी मोये आज तुका भक्तीन उर्बें नामान करूं. माय तूं देवाची माय तशेंच आमची आयक माये दये मागणी आमची. जिणयेच्या पयनार कश्टा अनवरार दी माये आमकां तुजी मजत. वंदितां वर्णितां हे देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गीतां गाऊं हसितां दिन वाचतां हांव बरी मोये आज तुका भक्तीन उर्बें नामान करूं. ल्हान भुरग्यांक मोजेसरशी येवंक सोडा
तांकां केदनाय आडाय नाकात तांचे बोरीस जावन तुमी सर्ग जोडा तांचे जावन आसा सर्गीचें राव शिकलेल्या जियेचे शेगून बरी भुरगीं जातेल्या जेजू सोमोकर गुण 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 शिकतेल्या जियेचे शेगून बरी भुरगीं जातेल्या जेजू सोमोकर सर्वांचे घेवन बेसाव शिकोन आमचे लिसाव नेते कोण जावन जाणट्या वाटेन वाडोवन आमी येताव सर्वांचे घेवन बेसाव शिकोन आमचे लिसाव नेते कोण जावन जाणट्या वाटेन वाडोवन आमी येताव लल्लल्ला 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 ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशीं सोडा तांकां केदनाय आडाय नाकात तांचे बोरीस जावन तुमी सर्ग जोडा तांचे जावन आसा सर्गीचें राव सोम्या जेजू शावी आमकारात सुगम जावं सगळी आमची भविष्याची वाट राग 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 सोम्या जेजू शावी आमकारात सुगम जावं सगळी आमची भविष्याची वाट वायटाचे जैत व्हरून कायदे आमचे करून बऱ्या वाटेन संकतेल्या उंचले उदेश धरून वायटाचे जैत व्हरून कायदे आमचे करून बऱ्या वाटेन संकतेल्या उंचले उदेश धरून लल्लल्ला 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 ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशीं सोडा तांकां केदनाय आडाय नाकात तांचे बोरीस जावन तुमी सर्ग जोडा तांचे जावन आसा सर्गीचें राव
सगळीं आमी उबी रावया. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वादी आमकां सांसबेस्त्याव भगवंत कुर्साचे कृवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन कुमगाराची भुरगीं आनी वडिलां दायकन तेंच बसाय घडी. आतां आमी ग्रूप फोटो काडटल्या. पयले भुरग्यांनी काल हांवें लायना कशें सांगलें त्याच प्रमाणे रावचें.